आतां न्यूज आयकले ते कोणा फार्माल म्हूण उगवे गांवांत पेडणे तालुकान शॉकिंग म्हणपाचें परत परत डेली आमी कितें जाता तें शॉकिंग म्हणटात. कितें चलता गोंयांत आमी लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाता म्हणटा म्हण कितले लो लेवल गेले आमचे लॉ एंड ऑर्डर. गँग वॉर चलता पुलीस स्टेशनार भायर, गँग वॉर थिंगा मडगांव. आतां वेपन्स घेवन गन घेवन लोकांक फार मारतात. आनी कित्याक हें सँड मायनिंगा पासून. आज सँड मायनिंगाचें जाल्यार म्हगे मनान हांव चिंतितां कितें रिजन आसतलो. एक तो सँड मायनिंग इलिगली करता आसतलो. आतां करता जाल्यार कोण पार्टनर आसतलो. पार्टनर आसा जाल्यार ताका खबर आहा आनी ताका पयशे पावलो ना, कमिशन पावलो ना. मागीर कोण वयल्यान गॉडफादर आसतलो, तेगेले हप्ता घेवपाक कोणा पावले नासतले ते पयशे. अंदू एकल्याक चोरयेन करतात म्हण हाका फार मारून उडोवपाचो. आनी कितें चिंतू जाता म्हज्यानी. आतां पार्ट 2 पुलीस इन्वेस्टिगेशन. पुलीस इन्वेस्टिगेशनाक कितें येतलें, मोटीव काडले, कोण फाटल्यान आहा तो गॉडफादर म्हणटात तेश कोन्न गॉडफादर आसतलो. कोण व्हडलो बॉस आहा तो कलेक्शन करपाक तेजें नांव भायर सोंतलें. एक पाटी पुलिसेक ताब्यांत येयली जाल्यार कोण आहा तो म्हजी गॅरंटी घे तो पुलीस चेपयन दवरतलो आनी तेगे नांव काडचना. कित्याक लिपोवपा पडटलें. कित्याक सगळे सरकाराचें कमिशनूच चलता. सगळे लॉ ऑर्डर कोलॅप्स जाता कित्याक लॉ एंड ऑर्डराचे पासून पयशे करतात. आनी इसले कंडिशन गोंयची हे BJP सरकाराक सामकें उडोवपाचें गोंयचे भायर. हांव एश्योर यू वन थिंग, काँग्रेस डेज आमकां असलो केन्ना जालो ना. बट इन BJP टायम फकत आमच्या गोंयांनी फूल देशां पळयतूं सगळे लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाता. लोक तेजे पासून BJP कार्यकर्ता लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेतात, लोकांक धमकी दितात, मारतात आनी कसले क्रायम करतात ते लॉजेची. गोंय आतां आमचें गोंय माणकुलें गोंय म्हूण कांय उरलो ना. एश कोन्न आहा तेन्ना आमचें गोंय साल्वार करूं जाय जाल्यार हे लोकांक फोंट मारून भायर उडोवपाचें. अबाउट द गन फायर इन्सिडेंट, वॉट टू से आनी कितें म्हाका दिसता आमी टायम एंड अगेन सांगत आसा की गव्हर्नर नाव हॅज टू इंटरवीन एंड डिसमीस दीस गव्हर्नमेंट. खरें ते प्रमोद सावंताचे ते हात पळोवन आतां गोंयकार विटल्या. अरे तुमी जेन्ना ताका प्रश्न विचारता तो हात जोडटा आनी पळयता मरे. एवरी डे द लॉ एंड ऑर्डर इज कोलॅप्सिंग. आतां म्हाका सांग, मायनर मिनरलांची पॉलिसीच ना. आतां कळून येता की ते सँड एक्स्ट्रॅक्शनाक ते कोण लेबर आशिल्ले बिहाराचे ते गन फायरींग करता. हे सगळे लोक जे इनवॉल्व आशिल्ले हांगा पयलीं भितर उडोवपाक जाय. हाव यू टेल मी, आय वॉन्ट टू आस्क द डायरेक्टर ऑफ मायन्स की तुज्या नदरे शिवाय थंय जे मायनिंग चालू आशिल्लें ते इलिगल काय लिगल हाजेर पयलीं चवकशी जावपाक जाय. ह्या सँड मायनिंगा भितर कोण कोण आसा, खंयच्या लोकांचे हात आहा हें पयलीं भायर येवपाक जाय. आज गोवा म्हणटा तें सुरक्षीत ना. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की पणजे भितर नामनेचो उद्योगपती देंपो ताज्या घरा चोरी जाली. ते कोण चोर ते अजून ह्या प्रमोद सावंताक मेळना. आनी हो ह्या राज्याचो होम मिनिस्टर. एवरी डे आमी पळयता पुलीस स्टेशनाच्या भायर झगडी, पुलिसांक मारता, प्रत्येक गोंयकाराच्या घरा डेकोल्टी. म्हापशा आमी पळयलें दोतोराच्या घरा दिन दहाडे चोरी जाता. चलना कितें, वेर आर वी हेडिंग टू. आय थिंक म्हाका दिसता हार्डली 12 म्हयने उरल्या. आमी पळयलें की हे सरकार कसलेच लायकीचें ना. एक तर ते गोंयकारांचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक शकना. चीफ मिनिस्टरान अशें खूबदां सांगलें आपूण एक्शन घेता. 48 वरां भितर रस्ते फोंड पुरयता म्हूण सांगून ना चवथ जावन. अरे दिवाळी जावन गेली, क्रिसमस येवपा जालो, खंय गेले 48 वरां. तुमी असले चीफ मिनिस्टराचेर विश्वास दवरता. पुरो जालें. म्हाका दिसता गोंयची जनता आज सारकी विटल्या आनी 2027 आमचें सरकार येतकीर सगळें जाग्यार घालें.